बीजेपी केंद्रीय लिडरशिपाक दक्षिण गोयात जाय बायला उमेदवार गोयात धावपळ मुख्यमंत्री म्हणटा विस्तारित फामिलीतल्या नावांचो सोद बीजेपीच्या बायला फुडाऱ्यांक उमेद। श्रीपाद नाईक अणभवी परफॉर्मन्स 0 विधानसभेत सिकवेराय अणभवी आशिल्लो हांव जिखलो बानोड्या सुदीना आड वाद पूर्वनियोजित न्हीच विरेश बोरकार हेड ऑन। ईव्हीएम नाका मतपत्रिकांनी मतदान जावचे गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएमाचो वेंचणूक आयोगाचे कचेरेचेर मोर्चा पुलिसांनी प्रतिमा सयत 6 जाणांक उखलले सोडले। सभागृहात मतदान करपा खातीर लाच घेवन पचोवप आता खासदार आमदारांकूय कठीण। सुप्रीम कोर्टान 1998तलो निवाडो घुवणायलो लाचखोरांचे कायद्याचे कवच काढले। गोयात खंयचेच हायस्कूल खंयच्याच खासा भुरग्याक एडमिशन ना म्हणूंक शकना मुख्यमंत्र्याची स्वयंपूर्ण बाल उत्सवात शिटकावणी शिक्षण सचिव उच्च शिक्षण संचालकाची नजर। नॅशनल वॉर कॉलेजीचे नवे बिल्डिंगेचे पणजे बेती INS मांडवीत आज लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग गोयात चोला राजवटीचे नावान कॉलेजीचे बिल्डिंगेची वळख। हरियाणा इंडियन नॅशनल लोक दलाचो मुखेली नाफे सिंग राठीचे खुनाचे केशीत दुबावीत सौरभ आणि आशिषाक गोयात धरले। बहादूरगडात राठीक गुळयो घालून मारिल्लो। स्वतःच्या 4 वर्षाच्या चल्याच्या खुनाच्या प्रकरणात माइंडफुल CEO सूचना सेठाची बोर्ड ऑफ डॉक्टर्सांकडच्यान परत मेंटल हेल्थ असेसमेंट अर्ज पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टात दाखल। सरवण दिवचले नियंत्रण गेल्ले मोटारीन स्कूटरीक मोकली। स्कूटरवालो मोटारीच्या फाटल्या टायराकडे पडलो हेल्मेट घाल्ले म्हूण सालवार। साखळे भुरग्यांची रन फॉर मोदी कार्यावळ मोदीचे विजन लोकांमुखार दवरूंक भुरग्यांनी फुडाकार घेतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांची केली तोखणाय। गोयात फाटल्या 24 वरांत एकूय कोविड केस ना, एक्टिव्ह केसी 4। बंगळूरच्या रामेश्वर कॅफे स्फोटाची चौकशी आता NIA कडे। 1 मार्चाक बंगळुरात जाल्लो ब्लास्ट। कितल्याशाच भारतीय जनता पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचेर आपली नावां बदलल्यात। मोदिका परिवार एडिशन गोयच्या मुख्यमंत्र्यांनूय केले बदल। सुप्रीम कोर्टान आम आदमी पक्षान दिल्लीची मुखेल कचेरी करची म्हूण काडली वर्थ 15 जून मेरेन राजकीय कार्यालय रिते करपाक अतिरिक्त वेळ। सात समन्स चुकयल्या उपरांत अरविंद केजरीवालाक ईडीचो 8वो समन्स। व्हर्च्युअली समन्स फेस करूंक केजरीवालाची तयारी। तामिळनाडूत 2 शाळांक बॉम्बाच्यो धमक्यो। पोलीस करतात चौकशी, धमकी फटीची म्हूण दुबाव। स मार्चाक देशभरातल्यान शेतकार पावता दिल्लीत। 10 मार्चाक रेल रोकोची घोषणा। चांदनी चौकातल्यान लोकसभेची तिकेट न्हयकारल्या उपरांत बीजेपी खासदार हर्ष वर्धनाचो एक्टिव्ह राजकारणाक रामराम सोशल मीडियार केले जाहीर। इलेक्ट्रोल बॉन्डांची माहिती दिवपाक दियात 30 जून मेरेन मुजत। SBIची सुप्रीम कोर्टाक विनवणी 12 एप्रिल 2019 ते आत्ता मेरेनची दिवपाक जाय माहिती। भारत आड इंग्लंड निमाणे टेस्ट मॅचीचेर कुडकुड्याचे संकट। 7 तारखेसावन धर्मशाळेत टेस्ट, थंय कुडकुड्याचे ल्हार। 2 दिसात टेम्परेचर सापूच देंवपाचे शिनाल।